आमच्या कोकणात अनेक देवळांची देवळां असतात. त्याचप्रमाणे कोकणात राखणदाराची देवळां असतात. राखणदार किंवा राखणे आपल्या गावातल्या लोकांची राखण करतात. या राखण्यांची जात्रा साधारण जानेवारी फेब्रुवारी या म्हयन्यात असता. त्याच निमतान आम्ही आयज आयल्या खोबरेवाडो कलंगूटच्या बाबरेश्वर देवस्थानात. आयज ह्या बाबरेश्वर देवस्थानाची जात्रा आणि या जात्रेक घाडांची जात्रा सुद्धा म्हणटात. लोक हांगासर येतात आणि बाबरेश्वरा कडेन हांगा येतात. त्यांचे आंगवण पुराय जातकूच केळ्याचे घड माटोळेक बांदतात. देव बाबरेश्वराची जात्रा मोठ्या दबाज्यान आमच्या कलंगूटच्या गावान खोबरावाडो हिंगासर ह्या सगळ्या भाविकांक सगळ्या ग्रामस्थांक हांव शुभेच्छा दिता आनी देव बाबरेश्वराचो आशिर्वाद आमच्या कोंगुटीनूच न्हू के गोंयच्या लोकांचेर आहा आनी पेडण्यातील काणकोण मेरेन सगळे गांवचे लोक सारखे साकळे बिचोले मयासून बसून हे गांवचे लोक ह्या जात्रेक वर्साचे वर्सा येता. फॉरेनर जितके कलंगुटान बागान इवन अंजुना जे वार्षिक रावता ते हे जात्र्याक येताच थिंगासर पांय पडपाक. कित्याक ते म्हणटा हे फेस्टिवल ऑफ बनानाज. इतले घोड थिंगा देवाक लोक हाडून आपले सांगणे करून एक घोड दिता आनी ते घोड सगळे वयर लांबयता आनी तेजी मागीर पावणी जाता. असली जात्रा गोंयान आनी खंयसरूच जायना. वेगवेगळी जात्रा आसता. शिरगांव दुसऱ्या भाशेची आसता आनी म्हापशां दुसऱ्या भाशेची. आमची चडशे जे भायले लोक आसता आमचे इंडियन ट्युरिस्ट आसूं वार्षिक जे हे म्हयन्यान येता फॉरेनर जे 3 म्हयने रावता ते सदांच फेस्टिवल ऑफ बनानाज म्हणटात. पण ही जात्रा जगभर फामाद आहा आनी देव बाबरेश्वराचो आशिर्वाद आनी लोकांचे जितके मागणे आसता लोक येवन मागणे करता. आमचे कॅथलीक लोकूय येता थिंगा, हिंदू येता, मुस्लीम येता, म्हणजे सगळे धर्माचे लोक येता. अशें न्हू की एकूच धर्माक मर्यादीत आसा अशें ना. ते सगळे धर्माचे लोक येतात थिंगासर सांगणे करता. आमचे जाणटे जे फिशरमॅन
सगळ्यांक कालांगुटांक सांगूंक सोदता की आयज बाबलेश्वराक आमच्या देवस्थानाक आयज 56 वर्सां जालीं आनी म्हाजी तांकां सगळ्या लोकांक कालांगुटच्या लोकांक म्हाजी परबी आनी ते 5 आनी 6 वर्सां जालीं हें करीत येयल्या. हें आमचें आदल्यांचें तेणें सगळें सामान दवरलां आनी हांव सोदमोता तें सदांच अशेंच सामान दवरतले आनी हें सगळें देवाचें पळय आहा आमचें तें फुडें वतलें म्हणून. तसोच आमचो मिनिस्टर मायकल लोबो आमकां भरपूर सांगलां तेणें कितें करूंक जाय कितें उणें आहा तें सगळें आमकां हेल्प करतलो म्हणून आनी तेच्याच आदारान आमी हें फुडें आमी हें काम वतलें.